येवकार हां समृता कणगावकर. सुरवेक पळायचे हेडलायन्स. मांद्रेच्या पंचावयल्या हल्ल्याचेर राजकारण्यांच्यो तीख प्रतिक्रिया. पुलिसांचे निष्क्रियतायेचेर फारपेट. केस दियात क्रायम ब्रांचीक, मागले मायकल लोबोन. खांडेपार उसगांव खुर्सा कडेन सुमो ऑल्टोक अपघात. 2 जाण गंभीर जखमी. अशीर रस्तो अपघातांक कारण. सालसेत गिरदोळे दोंगर कापणी. 3 उदका साठे धोक्यात. रानजीव गांवांत अतिक्रमण करपाची शक्यताय. सैम आनी उदका स्त्रोत वाटोवपाचो थळाव्यांचो सरकाराक उलो. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपाक मांद्रेचे पुलीस अपेशी जाल्यात. खास करून मांद्रेचो पुलीस निरीक्षक. लोकांचेर कायदो हातांत घेवपाची पाळी हाडूं नाकात. भाजपाचो आदलो आमदार दयानंद सोपटेन तंबी दिल्या. मांद्रे पुलीस स्टेशन राजकीय आनी अर्थीक स्वार्थ सांबाळपी अड्डो जावन रावला. देवेंद्र प्रभुदेसायाचो आरोप. ही केस क्रायम ब्रांचाक दियात. कोणे सुपारी दिल्या ती कळटली. मायकल लोबोचो सल्लो. अरे कितल्यांक ही घटना? एक वार. आणि कितें म्हणटाले ते यूपी? म्हणटाले तुका मायकल लोबो जाय काय म्हणटाले. येयले तर मायकल लोबो जाय म्हटल्यार मारूंक जाय. तुज्या अंदाजान कोण लोकल आसतले काय अशे भायले? पेडणे तालुक्याचे कोण तरी आहात. हां ओके येस. भाशेवर आमचे लँग्वेज पेडण्याचे काय? ही सारकी ओपन दादागिरी जाल्ल्या. ते भुरगे येवन ताका कित्याक मारलो हे आमकां जाणा जावपाक जाय गोंयच्या लोकांक. पयले वॉर्ड मेंबर एक्स सरपंचाक 5 जाण येवन मारता. रिजन कितें? तेणें तांकां कितें म्हटलें? तांकां वखदां तरी तो कोण ते भुरगे कित्याक येवन मारलो? तो आमच्या वांगडा बसलो म्हणून मारलो. म्हाजें नांव कित्याक घेतलें तेंच्यानी? म्हणजे फाल्यां म्हाकाय मारतले काय येवन? आमी कोणाक भियना. आयज पासून भिवंक ना. महेश कोनारकार हो मांद्रे पंचायतीचो आदलो सरपंच आनी आतांचो पंच. आयज सकाळी फुडें मांद्र्या 5 जाणांनी लोखणाच्या सळयांनी ताका मारलो. झाडांत वडयले आनी गेले. बांबोळे गोमेको तेजेर उपचार चल्ल्यात. तेका मारप्यांनी मायकल लोबो जाय तुका इतलोच प्रस्न केलो आनी मारपाक लागले अशें महेश सांगता. अर्थातच ह्या क्रूर हल्ल्याक घेवन सामान्य पेडणेकारूच न्हू, पेडणेचे फुडारी फुर्योज जाल्यात. ह्यो तेंच्यो प्रतिक्रिया. I am demanding that this case be given to crime branch. Yes. Forget. And investigation needs to be done. Who was the person who has given the supari? ही सुपारी कोणे दिल्या? हे आमका गोंयचे जनतेक कोण येवपाक जाय आणि स्पेशली मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक कोण येवपाक जाय. एक्स MLA हिंगासर आहा आणि तो बीजेपीचो लिडर, हिंगासरलो लिडर तो वयतलो सीएमा कडेन आयज. हांवूय वयतलो सीएमा कडेन आयज. आमकां ही केस क्रायम ब्रांचाक दिल्ली जाय आनी तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन थरो जावपाक जाय आनी कोण हेजो फाटल्यान इनवॉल्ड आहा ते आमकां कळपाक जाय. गेल्या फावटी गेल्या इलेक्शनाक बीजेपीक तेणें सपोर्ट केला. एकदाच न्ही, प्रत्येक इलेक्शनाक म्हाका आहा तो. पण हांव तो मायकल बाबा येयलो म्हण हांव फ्रस्ट्रेट जाला. म्हाका एकच सांगपाचें आसा, हे जे कितें चल्लां आनी सुरू जाला पळय हे ताबडतोब बंद जावपाक जाय. हाव टू मेंटेन द लॉ अँड ऑर्डर. म्हाका दिसता पुलीस डिपार्टमेंटान आमी सांगपाची गरज ना, पण सांगचें पडटा. दुर्दैवान लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करपाक प्रामुख्यान मांद्रे पुलीस स्टेशन आनी PI अपयशी ठरलो. पयले सुवातीर मांद्रेकाराच्या वतीन ह्या गोश्टीचो निशेध करता. आनी एकच जशें बाळान म्हटलें, बाब मायकल आमकां ऑनरेबल MLA फ्रॉम कलागूट ताणें म्हटलें हे जर चालूच जर रावलें जाल्यार हांव नांवां घेयना खंयचे कितें स्थिती जातले त्यो. दिसा ढवळा रातचे तुमकां हांव नकळो 4 दिसां पयलीं मोर्जे अटॅक जालो. चॉपरांनी मारलो. केस रजिस्टर काल केला. आफ्टर 3 days. अरे जेन्ना तुमी स्वता पळयतात ज्या पद्दतीन ताका मारतात, दिसा ढवळ्या तो रातचो जाल्लो इन्सिडंट. आज दिसाचो तो बी 4 टर्म मांद्रेचो पंच, 2 टर्म सरपंच, 1 टर्म ताची मिसेस सरपंच. म्हणजे ताका खंय तरी पाठबळ आहा. लोक मानतात ताका आणि अशा मनशाक दिसा ढवळ्या येवन अशा पद्दतीन मारप ह्यो योग्य ना. हांवें ऑलरेडी CMाक उलयलां
तुम्ही धाडलेली क्लिपय ताका धाडलेली आसा आनी हांव एक विनंती करता त्या आदरणीय मुख्यमंत्र्याक आमच्या की ताणें ह्या असल्या गोष्टीचेर ताबडतोब लक्ष घालपाची गरज आसा नाजाल्यार ज्यांच्या हातान कायदो म्हणजे लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करपाक पोलिसाक दिल्ली आहा एक वेळ अशी येतली की लोकांक कायदो हातान घेवचो पडटलो तर परत एकदा ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल फ्रॉम मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी पर्टिक्युलरली नॉट ओन्ली मांद्रे पेडणे हांव म्हणटा की जाता तितले सिरियस घेवन जी नांवां आनी गाडयेचो नंबर दिला ती गाडी सोदून काडून ते गाडयेन कोण कोण आसले तांकां सोदून काडून इमिजिएटली तांचेर एक्शन घेवपाक जाय त्याच बरोबर हांव PIकाय सांगता PIकाय सांगता PIकाय सांगता ह्यो गोष्टी खूब जाल्यो आज पर्यंत आमी फक्त पळयल्यो आयकल्यो हाचे फुडें आमी आयकपा ना जे कितें करपाक जाय आनी कोणाक कितें करपाक जाय तें आमी स्वता करता इफ गव्हर्नमेंट फेल्स टू डू पळय हो इन्सिडंट जाला तर कोणाक पळय दिसता खंयच्याय लेवलार आसूं की आपूण ही दादागिरी करून पॉलिटिक्स चलयतलो हें जावंक शकचें ना आनी आमी जावंक दिवचें ना आयज पळय महेशाक लागीं आमच्या पंच जाला तेच्या फूल पंचायत आहा आनी हितून कांय एक्स्ट्रा एफर्ट घालपाची गरज ना व्हेकल नंबर दिल्लो आहा सांजे पासून आमकां तांकां फुडें हाडूंक जाय जें हें कोणें केलां तें आनी हेचे फुडें पासून अहले एका तर पॉलिटिक्स करून जर तुमी चिंततात की आमी पॉलिटिशियन जातले जाल्यार हे पेडणे मालचो लोक तुमकां उगी रावचो ना आनी तुमी पॉलिटिशियन फुडें दिसचे तो बाबडो खंय रे तो एका प्रोग्रामाक येता एज अ फ्रेंड म्हणून तो येता हांगासर लोकांक हांगासर कितें हेल्प करपाक मदत करपाक तुमकां जर इतली जर भंय पडला करा मरे कॉन्स्टिट्युशन कामां लोक कित्याक येतले हांगासर हेचो अर्थ असो न्हू लोकांक मारपाक आणि असो जर राजकारण खेळोंक सोदता जाल्यार जावन 2027 येवनी दाखयता कितें राजकारण आहा पळय तें गोंय आमचें हे आतां गोंय उरोंक ना हे बिहार जाल्लेलें आसा ही गोष्ट अशी घडल्या पळय हांव मागता सीएमा कडेन जे हे अशे बुरखा घालून घरा शेजारी येवन जर घरा कडेन येवन मारतात जाल्यार हे सामान्य लोकांची ही सेवा कोण करतलो ही संरक्षण कोण करतलो मांद्र्यान पुलीस स्टेशन आमकां क्रायम नाका म्हणून हाडल्यात हे क्रायम मांद्रे पुलीस स्टेशन येयल्ले क्रायम हे डबल टिबल जायत आसात हेका जबाबदार कोण हे सेटिंग करून आमच्या सरान सांगला ते हे सेटिंग करून मारलेले आहात आणि हे मांद्र्याच्या इतिहासान हे फर्स्ट टाइम आणि आयज जर आम्ही सगळे ओगी रावत न्हू हे फुडें चालूच उरतले अशे आणि अशें जर राजकारण जर खेळपाक जाय न्हू हे राजकारणी आमी एक तेका एक एश्युरन्स दिता की हेच्या फुडें तूं अशें कृत्य करून दाखय घरांत घुसून आमी मारतले हे अशी नाटकां आमी खपोवन घेवचे ना आमी जाणा आमी पेडणेकार पाशास काडपाक जाय थंय आमी पाशास काडटले आणि अशें जर आमच्या सामान्य लोकांक जर तुम्ही अशें त्रास करपाक लाय आमी कायदो हातीन घेतले आणि सगळे जे आमी पेडणेकार आहा न्हू आमी पोलीस स्टेशन सुद्दां आमी हडे फुडें पोवचे ना जशें कोंकणीन म्हणणी आसा आयज तुका फाल्यां म्हाका आमी जे सामाजीक चळवळींतले लोक आसा किंवा राजकीय नेतृत्व करता आमच्या गांवांनी जशे पंच आसा सरपंच आसा तो एक माजी सरपंच आणि आताचो विद्यमान पंच ताचेर जर अटॅक जावंक शकता जाल्यार सर्वसामान्य जनतेचें कितें हो विशय आसा आज फुल फ्लेज पुलीस स्टेशन मांद्रे हाडले कित्या खातीर हाडिल्ले लॉ अँड ऑर्डर सांबाळपाक हाडला ते लॉ अँड डिस्टर्ब करपाक हाडला आज ताच्या हांव सरळ आरोप करता की मांद्रे पुलीस स्टेशन वापरले वता की काही ऑड्डो जावन आसा काही जणांचे आर्थीक आणि राजकीय स्वार्थ सांबाळपा खातीर हे पुलीस स्टेशन वापरले वता आणि मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान मिडियाक दिल्ली ही प्रतिक्रिया खुबशे लोक चिंततात हे पॉलिटिकल आणि कितें कितें पूण म्हाका दिसता जेन्ना हे इन्सिडंट जाला हेच्या पयलीं जस्ट मायकलाचो एक स्टेटमेंट म्हाजो एक स्टेटमेंट हेचेर खंय तरी एकामेकाचें हें जातालें आनी म्हाका दिसता हांगासर खंय तरी दुरुपयोग करून घेतलेलो आहा ते हेचो कित्याक महेश कोनाडकर आहा तो हालींच म्हाका जॉयन जाल्लो आनी आमी पंचायत नवीन पद्दतीन घडयलेली आनी हालीं बरे संबंद आसले आनी म्हाका दिसता खंय तरी हेचो कोणाक तरी इश्यू जाल्लो आहा आनी कितें आसात हांव सांगूंक शकना कितें जालां कितें आसतलें तें पूण जी घटना घडले तेचेर हांव निशेध करता हांवें ऑलरेडी सीएम ऑफिसान उलयलेलो आसा तशेंच आमी डीवायएसपीक आनी PI स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची आनी जो पर्यंत तो मेळना तो पर्यंत हांवूय वगी बसचो ना आनी पुलिसांकूय वगी बसोंक दिवचो ना गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार आणि मुसेफ शेख बुधवारा खांडेपार उसगांव खुर्सा कडेन सुमो आनी ऑल्टो मदीं अपघात जालो ह्या अपघातांत 2 जाण जखमी जाले तांचेर फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसा ह्या रस्त्यार अपघातांचे सत्र दिसपट्टे चालूच आसता रस्तो रुंदीकरणाची मागणी करून लेगीत संबंधीत विभागान अजून कानामनार घेयनाशिल्ल्यान थळावे बेजारल्यात पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट
आज सकाळी फुडचा कडेन म्हणटा एक्सिडेंट जालो आनी एक सुमोग आनी कॉन्टो दोगूय दोनूय एक गाडयेंतल्यान दोग जाणां बरे इंजरी जाल्ली आसा तांकां हॉस्पिटलांत व्हरपाक हो जो एक्सिडेंट स्पॉट आहा हो सारको डेंजरस आसा आनी हांगसरल्या लोकलांनी भरपूर मागिल्लें की हो रोड आहा तो वायडनींग करचो म्हणून इवन संदीपान जो प्रस्ताव दवरलो की हांगा हो जो स्पॉट आहा हे स्पॉटाचेर वायडनींग करचें आनी हो डबल करचो रोड आनी मागीर हांगा आतां एक्सिडेंट जावचें ना अशें ताजें म्हणणें आसलें पूण हाजेर गव्हर्मेंट कांयच एक्शन घेना केन्ना घेतलो आनी 2 जाण मरतरी 4 जाण मेले आनीक 2 जाण मरतरी मागीर एक्शन घेतलं मागीर काय कोणाची वाट पळयतात हें तर खबर ना आतां पळोवया केन्ना तरी एक्शन घेतले आनी केन्ना हो रोड सारको करतले आनी केन्ना एक्सिडेंट हांगा जावपाचें थांबतले. आज आमी खुर्सा कडेन म्हणटा थंय मात एक 50-100 मिटर आयल्यान आसा. आज सकाळी हांगा एक सुमो आनी एक हेजो आल्टोचो एक्सिडेंट जालो. 2 जाणां बरे मातशे सिवियरली इंजर्ड जाल्या, पांय मातशे डॅमेज जाले तेंगेले, मागीर तांकां आयडी हॉस्पिटलांत व्हेले. आज हो मुद्दम व्हिडिओ काडपाक आनी मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सरकाराक सांगपाक सोदता की ह्या वर्साक 4 फॉटल एक्सिडंट जाल्या ह्याच एक फुडल्या 100 मिटराच्या स्टेसान आनी टोटल 5 गायो मेल्या. प्रत्येक विशय आमी मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सरकारा कडेन पावयल्लो आसा. प्रत्येक टायमार आमकां हेच आश्वासन दिलें नॅशनल हायवेन की ह्या विका भितर ते आमी टर्न जे आसा शार्प टर्न जे आहा ते कट करून हे करुया. फुडें कांयच तेजो एक्शन प्लेनूच ना. परत एक म्हयने आनी एकटो एक्सपायर जालो, खांडेपारचो एक्सपायर जालो, परत बोवाळ जालो मिडियाचेर. आमी इशू भयंकर हायलायट केलो. परत आमकां हेच आश्वासन गावलें हायवे कडल्यान की ह्या विकाक आमी ती शुअर करुया. एक्चुअली ते करपाचें कांयच ना, फक्त 3 झाडां मारची पडटा आनी तेंगेले आरी पॅनल जे डम केल्ले आहा पयलीं ते काडून मातशे कडेक दवरपाचे. ते टर्न जर कट जाले न्ही जाल्यार तो आनी एक्सिडेंटल प्रोन जोरान तो उरना. ताका लागून म्हाजी रिक्वेस्ट आसा नॅशनल हायवे कडेन. आतां इयर एंडिंगूय चालू आसा, ताका लागून मातशें हायवेन मातशें मनार घेवचें आनी तो शार्प टर्न जो आहा पळय न्ही तो खंय तरी कट करचो. आनी दुसरें पब्लिकाक एक रिक्वेस्ट आसा, जे ओवर स्पीड करता पळय न्ही ते मातशे लिमिटान क्रॉस करचे तेंच्यांनी, कित्याक इयर एंडिंग आसा, आपलो जीव सांबाळचो, स्लो चलोवची गाडी. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी मुजैब शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. रानां वाचयात, रानजीव वाचयात, उदक आडयात, उदक साठयात अश्यो कितल्योश्योच सरकारी घोशणा मंत्री आमदाराच्या तोंडांतल्यान आयकपाक मेळटात. पूण उक्ती आनी कृतीत विसंगती दिसून येता. देखीक सालसेतात गिरदोळी दोंगर मातो कातरपाचो वावर चल्ला. प्लॉट करपाचो प्लॅन. कुशिकच उदका साठे आसात. रानवटी जनावरां उदक पियेवपाक येतात. रानां कापत रावले जाल्यार फुडलें चित्र कितें? अदमास येवपा खातीर पळोवया रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते गिरदोली आसात आनी आमचे फाटल्यान दिश्टी पडटा हे ब्रह्मा म्हूण ते लेक आनी ह्या लेकाक कितलीशे जनावर जी आसात ही ह्या ब्रह्मा लेकाक उदक पिवपाक येतात. लेपड म्हणात, कोली म्हणात, ह्या बाकी जनावरां आसात ही इतली हांगा येतात. आमी पयर दाखयलें तुमकां की डिस्ट्रक्शन कशें जाता तें गिरदोलीक. आनी हें डिस्ट्रक्शन म्हणलें जाल्यार आख्खें हिल कटींग करून त्या वटेन रोड काडून दोंगर सपाट करून थंय खंय तरी प्लॉट करपाचें काम चल्लें. आनीक त्या जाग्याची कितलीशीं जनावरां आसात. आमी तेजें तुमकां सावणूय दाखयल्लो ती कशी रडटा ती. आनीक हे जर अशें करून जो प्लॉटिंग थंय जालें जाल्यार लोकांक भंय पडला की ही पोंड उरतली काय कितें, हांगा जनावरांक उदक पिवपाक मेळटलें काय कितें, ना जाल्यार ही जनावरां आसा तितलीं गांवांत येतलीं. आनी आमी आतां तुमी जाणा आसतले की कितलीशीं जनावरां आसा ती गांवां येवपाक लागले कडेन आसा. ही येवपाचें कारण म्हणलें जाल्यार हेंच जें डिस्ट्रक्शन जाता, जें प्लॉटिंग जाता हेजेर सरकाराचें लक्ष म्हूण तेन्ना आनी अशें करून गांवां मागीर विगड जाता. म्हणूनच आज ह्या गांवच्या लोकांनी सांगले कडेन आसा, स्थानीक पंचांनी सांगले कडेन आसा की हेजेर सरकारान हेल्प करचो आनीक हें जें डिस्ट्रक्शन जाता हें बंद करचें. कित्याक हांगा काय बरें पोंड आसा, हांगा उदक मेळटा आनी तुमी जाणा आसतले की उदक उरप म्हणल्यार आमगे गरमी जी आसा ही कमी जाता. पूण आतां ह्या दिसांनी जी गरमी वाडटा हेजेर तुमकां कळटा की जमीन कितली तापले कडेन आसा. एक वटेन सरकार म्हणटा की पाणी अडवा, पाणी जिरवा, कित्या खातीर की लोक बरी उरपा जाय, जमीन बरी उरपा. म्हणून जर सरकार जर अशी करपाक जर प्रोत्साहन दिता जाल्यार ही पोंड दवरून फायदो कितें उरतलो हो लोकां मदीं एक प्रश्न निर्माण जाले कडेन आसा. हेजेर सरकारान बेगीन उपाय काडचो म्हणून मागला. ब्राह्मण पोंडा हिंग जोरी आहाय जोरां त्यो सुकनाय त्यो आतां एश केल्यार
कितें जातलें तेजें सगळें बंद जातली गव्हर्मेंट म्हणटा ते सांबाळाय म्हणटा जोरी आनी एक उत्तलें गॅस केलें जाल्यार तें मातशें गव्हर्मेंटान एक्शन घेवचें. कितली चोरी आसात 3 जोरी आसा ते हिंगा आमच्या हाटला एक या ब्रह्मा पोंड आहा आनी ते सायडीन 2 आहाय. हिंग कितें म्हणटाय हिंगा कांटे बिरपुणे म्हणटाय. गिरदोली. गिरदोळीचो पंच वांगडी फ्रँकी रॉड्रिक सांगता उदका साठे जपून दवरले नात जाल्यार वाघ, कोले, मोर, सोंशे अशे प्राणी इतिहास जमा जातले. भुरग्यांक फकत चित्रांच दाखोवची पडटली. सरकारान आपली जबाबदारी सांबाळची तो मागता. 2 दीस फाटी आमी तुका घेवन आमगेले ते हिल कार्टिंग विलेजींग हिल कार्टिंग जाता थिंगा आमी तुका दाखोवपा येयल्ले आनी थिंगा जायते डिस्ट्रॅक्शन जाला आनी तें जोरी तो डिस्ट्रॅक्शन स्टॉप जायना जाल्यार तो आमगेलो पावस पड म्हणटा त्यो आमगेल्यो दोंगर ते रिचार्ज जाताय ते वॉटर रिटेन कोत्ताय आनी तुमी चोवपाक शकता हिंगा जायते जोरी भावताय आनी धाकटें पोंड फोंडार जालो आहा आनी जायते नुस्तें आहा तितू आनी बेतकां बेब्या बी आहाय तितू आनी जायते भाशेनची जनावरां हिंगा येताय लेपर्ड येताय कॉल येताय पिकॉक मागीर रॅबीट येताय आनी जायती जनावरां हिंगा उदक पिवपा येताय. एक पाटें डिस्ट्रॅक्शन जालें म्हणटरी आमगेले हिंगा हे वॉटर टेबलूय डिस्ट्रॉय जातले आनी कांय उरपाना आनी ते एनिमल्स म्हणटा हिस्ट्रीन उरतलें कळटा न्हू. हे आमगेले इतले ब्युटिफूल विलेज आहा हितून हें सगळें रान तुमी पळोवंक शकताय. तो एक कितू रान आहा तें आनी त्या रानांतल्यान तें वॉटर रिटेन जाता आनी ते आख्खे मे देखून हिंगा उदक आसता आनी एनिमल्स उदक हिंगा तुवें चोवपाक शकता. हिंगा हे सगळे बारीक बारीक मार्क्स आहा हिंगा लेपर्ड बी येताय हिंगा कोले बी येताय आनी तेका लागून ते सगळो हे उदक आमगेले ह्यो वॉटर बॉडीज फ्युचरा उरोंक जाय प्रिजर्व जायन अशें करून आमी ते डिस्ट्रॅक्शन एलाव गव्हर्मेंटान एलाव केलें जाल्यार हेजे मुखार आनी कांयच उरपाना. तेका लागून हांव मागोता गव्हर्मेंटा कडेन मातशें कितें एक्शन घेवचें आनी आमगेलें सगळें डिस्ट्रॅक्शन जाता तें बंद करपाचें. आमी तर आतां आमी तो स्टॉप कोनाले फुडगे पिळगे म्हणटले तुमी कितें केलो काय म्हण तेंका मागीर ते एक लेपर्ड मागीर कोलो एक पिकॉक देखून तेणी तेंगे लायफान तेंका चोवपाक मेळपाना. तेका लागून जाता तितूले बेगीन गव्हर्मेंटान हें स्टॉप करपाचें आनी आमगेली विलेज तशें आमगे गोंय सालबार करपाक आमकां आदार करचो. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकर. मडगांव वाठारांत एक भांगराकाराक लुटपाची घडणूक घडिल्ली. भांगराकारान आपल्या गिरेकाचे भांगार खंय भांगार करपी कारागिरांक करपाक दिल्ले पूण पश्चिम बंगालाच्या 3 भांगरा कारागिरांनी ह्या 71 लाखाच्या भांगराचेर हात साफ करून पश्चिम बंगालात पळ काडिल्लो. ह्या चोरांक गोंयच्या पुलिसांनी पश्चिम बंगालच्या पुलिसांचे मजतीन धरले. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. 8 दीस पयलीं मडगांव पुलिसांनी एक केस रजिस्टर केल्ली आनी ती म्हणली जाल्यार जे कारागीर आसात भांगराचें काम करतात हे कारागिरांनी 71 लाखाचे भांगर जें आसा हें घेवन तेणी खबरां काडलो आनी ते कारागीर आसात हे वेस्ट बेंगालाचे आसा आनी ते वेस्ट बेंगालाक गेले म्हूण जेन्ना इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें त्या टायमार जो SP आसा जी SP आसा सुनीता सावंत DYSP सिद्धांत शिरोडकर यांची अध्यक्षे खाली PI जो आसा ह्या PIयान एक टीम काडली आनी ह्या टीमीक लीड करतालो समीर गांवकर PSI समीर गांवकर आनी LIB पुलीस आसात रिजवान शेख, रोनीत नायक आनी समीर बोरकर हे ह्या टीमी आसले आनी हेणी हेंकां वेस्ट बेंगाला धाडले आनी वेस्ट बेंगाला वचोन हेणी वेस्ट बेंगालाच्या पुलिसाच्या मदतीन आज 3 जाण एक्यूज जे आसात ह्या तिगाय एक्युजांक तेणी अरेस्ट केले कडेन आसा आनीक ह्या 2 दिसांक ते हांगा पावतले एक्युजाक घेवन. हांगा परत तोखणाय करपाची जी मडगांव पुलिसाची टीम आसा PI तुळसास नायक जो आसा हेणें टीम काडून धाडली आनीक तो टायम टू टायम तांकां फॉलोअप करीत आसलो कशें करून एक्युजांक धरपाचें कशें करून तांकां हाडपाचें. आतां हाडपाकय बरी रिस्क आसा कित्याक वेस्ट बेंगाला साकून हांगा रेल्वेन येवप म्हणलें जाल्यार कितें जावपाक शकता कित्याक एक्यूज जर फाल्यां रेल्वेंतल्यान सुद्दां जर हाडटा आसतना जालें जाल्यार ह्या पुलिसेचेर व्हडले कावज येतले. म्हणूनच हांगाच्यान एक टीम जी आसा ही आनी एक टीम जी आसा ही तांकां हाडपाक सद्याक तयारी चल्ले कडेन आसा तांकां हाडपाक आनी तांकां सपोर्ट करपाक जी टीम गेले कडेन आसा तांकां. आतां पळोवया कशें करून जे मडगांव पुलीस ह्या तिगांय जे भांगर चोरपी आसात हांकां कशें हाडटा ते पळोवचें पडटलें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव.
विसवापर्यंत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. ती कोमुनिदादची 2 लाख चौकोन मीटर जमीन खासगी विद्यापीठा खातीर पुण्यातल्या MIT संस्थेक दिवन फटवणूक केल्या. ते संबंधात 19 गांवकारांनी कोमुनिदाद अध्यक्ष, अटर्नी आनी हेरां आड कोलवाळ पुलिशेंत कागाळ केल्या. थिये येवपी विद्यापीठाच्या प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध चालूच आसा. गांवकारांची परवानगी नासतना थिवी कोमुनिदादीची जमीन बेकायदेशीर रितीन भाड्यान घेतिल्ल्यान थळावे फुर्योज जाल्यात. 2 लाख चौकोन मीटर जमीन खासगी विद्यापीठा खातीर पुण्यातल्या MIT संस्थेक दिवन फटवणूक केल्ले संबंधी थिवी गांवकारांनी ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा वांगडा कोलवाळ पुलीस स्टेशनाचेर थिवी कोमुनिदाद अध्यक्ष, अटर्नी आनी हेरां आड FIR दाखल केली. गांवकार तिवी कोमुनिदाद गांवकाराचे आणि विलेजराचे तेंचे नांवान की व्हडलो फ्रॉड केला म्हण टीव्ही कोमुनिदाद मॅनेजिंग कमिटी मेंबर आणि इस्क्रिवांव आशिल्लो तो फ्रॉड केला. ते जमीन 2 लाख स्क्वेअर मिटर्स ते मायर इन्स्टिट्यूट आसा तांकां दिवपाक, तेज पासून आमी कंप्लेन दिवपाक येयले. रोखडे मिटींग जालें तेन्ना 25 तारखेर फेब्रुवारीचे हे लोकांनी टायप्ड मिनट्स धाडले. पयले पाटी हांवें आयकलां की अप्रुवल येच न्ही पयले कोण इस्क्रिवांव टायप्ड मिनट्स धाडटा. केन्ना आयकलो ना कित्याक अप्रुवल येतरी मागीर धाडटात, पूण येच न्ही पयले कॉपी माग केले म्हूण ते आमकां बरें पडलें. ही टायप कॉपी आसा आनी एक टायप कॉपीन कांय बरयलो ना कित रेट आसतलो आनी ते 5 कोटी डिपॉझीट घेवपा म्हूण ना. तेचेर फकत म्हणलां अप्रूव्ड टू ग्रांट द लँड. कित्याक ते सरकारा फुडें वयता आनी सरकारा वयता तेन्ना सरकार मागीर मार्केट रेट पळयता. कित्याक सरकार कबूल मार्केट रेट पळोवपाक? सरकारान एक स्टेटमेंट केल्लो हायकोर्टान 1991 केसीन मायकल चार्ल्स डिसोजान, वी वील विदाउट ऑक्शन दिता आसतना वी वील गीव मार्केट रेट अश्युरन्स दिलो हायकोर्टान. सो आतां सरकारान फाटीं वचूंक जायना. उपरांत कितें जालां हें सगळें जातरी हे लोकांनी ते मायर इन्स्टिट्यूटान हे IPBक धाडली. ऑफिशियल कॉपी आमकां थिंग IPB सोन मेळ्ळी, RTI कॉपी. आनी हें चेपोवन हँड रिटन मॅन्युप्युलेट करून रेकॉर्ड सरकाराक धाडले. आतां मॅन्युप्युलेशन कितें तें तूं पळय. हें बरें बरयलां. तुमकां कोणाक हें वाचूं येत जाल्यार हांव तुका 1000 रुपया प्रायज दितलो. हें चूक पळय कितको बरयलां. वाचूंक येना ऑनलायन कोणाक वाचूं येतलें. आतां दिता हांव तुमकां 1000 म्हूण जाशना. आनी फ्रॉड कितें तें चोय तूं आतां. हें सगळें जायन हें झिगझॅग जायन सडनली बरें दुसरे हँडरायटिंगान आतां हिंगा कोण चेपयता 12 रुपीज 50 पैसा प्रेस घेता, 5 कोटी डिपॉझीट घेता. हें पळय आनी हें सगळें पळय. हेजेरीन तुका हँडरायटींग एक्सपर्ट नाका, सायंटिस्ट नाका. हें पळोवन तुका पडटा ही फ्रॉड कितको केलें. आनी हें सरकाराक धाडलें, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक धाडलें आनी हें आमी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक काडून हाडलें अंडर RTI. आनी हें तें फ्रॉड. सरकाराक हे फायलीचे पासून आसा ती जमनीची रेट 3000 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर आनी हांव म्हणलां 600 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर बिकम्स 600 मिलियन रुपीज आनी 12 रुपीज 50 पैसा म्हणल्यार 5 करोड जाता. तूं एक आनी तेंचे कोमुनिदाद प्रेसिडेंट टायप मिटिंगा म्हणटा, टायप मिनट्सा म्हणटा की लोकांक बेस्ट प्रायस मेळटलो, कोमुनिदादाक फायदो जातलो. अशें करून कितको फायदो? कोणागे बोर्डसान पयशे गेले, कोणे पयशे हायले आमी ना. आमी कंप्लेन केली. हे लोकांनी फ्रॉड केला. We have all faith, first in God and then in Advocate Carlos, that this land is going to be reverted back to the Comunidad. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. अरबी दर्यावेले चक्रीवादळ वेवस्थेक बळगे मेळटकच गोंयांत तेजे परिणाम दिसतात. बुधवारा पुराय रातच्या शिपडिल्ल्या पावसाची नोंद जाली. मळब दाटिल्ले आशिल्ल्यान आर्द्रताय वाडली आनी तापमानय वाडलें.
मंगळारा दिसाच्या तापमानाची उंचाय सामान्य परस मातशी उणी असली तरी रातचे तापमान सच्चे परस चढ आशिल्ले. उत्तरे वटेन उण्यांत उणें तापमान 26 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावले. सामान्य परस सुमार 5 अंश चढ जाल्यार दक्षिणेक सरासरी परस सुमार 3 अंश चढ 25 डिग्री सेल्सियस आसतले. बुधवारा लेगीत हे चढावत तापमान कायम आशिल्ले. बिरेस्तारा आयएमडीन 33 डिग्री सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 26 डिग्री सेल्सियसाची नोंद केल्या. पूण चड आर्द्रतायेक लागून पावसाची पर्वा करिनासतना ते चड उष्ण दिसतले. म्हणटकच विखुरिल्लो पावस आनी उष्णताय हांच्या मिश्रणाची तयारी दवरपाचो सल्लो आयएमडीन दिला. आयएमडीचो 5 डिसेंबरा खातीर येल्लो अलर्ट. बिरेस्तारा पावस आनी कुपियाळे वातावरण. बिरेस्तारचे तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आणि 26 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.